पेपराचेर न्यूज आयली रिगार्डींग मंचुरियन स्टॉल्स जे नव्या सोमारा खातीर चलताले. तर ती न्यूज वाचल्या बरोबर आमी जेन्ना कळ्ळें की बिचोली म्युन्सिपालिटीचे असो अननेसेसरिली आरोप जाल्लो आसा, सो आमी इमिजिएटली आमचे म्युन्सिपल इन्स्पेक्टराक धाडले आनी तेंचे जे सामान आशिल्लें तें कॉन्फिस्केट केलें. ते कॉन्फिस्केट करतकूच तांकां आमी हांगा म्युन्सिपालिटीन हाडलेले आनी ताच्या फुडें तांकां आमी क्वेश्चनिंगूय केलें. म्हाका दिसता आमचे पत्रकार बंधूय आशिल्ले जेन्ना क्वेश्चनिंग जालें, सो तेंच्या समक्ष हे सगळे प्रकार जालो. आनी तेच्या उपरांत ज्या मनशान असो स्टेटमेंट दिला प्रेसान ताकाय आमी हांगा आपयल्लो, सो दॅट तेचेर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कोणें ताका अशें सांगलें सांगून जो कल्प्रीट आसा, जर कोण असो प्रकार जाल्लो आसा तर ताका आमी इमिजिएटली सस्पेंड करतले अशें आमी एक्शन घेवपा खातीर आमी ताका आपयल्लो. तर अनफॉर्च्युनेटली तो मनीस काय हांगा येवना, सो आमकां तेच्या अनुपस्थितीनूच सगळें हें करचें पडलें. तर ताच्या उपरांत तुमी कितें स्टेटमेंट दिलो तो पळयलो त्या लोकांनी, तुमचे कडेन ऑलरेडी विडियो आसा. सो असो हांव म्हणटा असो अननेसेसरी कितें एलिगेशन कोणें म्युन्सिपालिटीचेर करचें न्ही, तेज्या खातीर म्युन्सिपालिटीचें नांव खराब जाता. तर अशें जर कितें आसा तेणी पयलीं प्रकरणाची शहानिशा करची. एकदां म्युन्सिपालिटीन आमकां येवन सांगचें, इन्फॉर्म करचें आनी जर ते प्रकरणाची शहानिशा करून मागीरूच अश्यो बातम्यो ज्यो आसा त्यो पेपरान छापच्यो किंवा खंयी छापच्यो, कित्याक अननेसेसरिली ही बदनामी जाता अशें म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीची. तर हांव लोकां कडेन अपील करता की तांणी एक प्रकरणाची शहानिशा करून मागीरूच अशें स्टेटमेंट कितें करता तें करचें. म्युन्सिपालिटी में किसी को हम लोग पैसा नहीं दिया सर, हम 1 रुपया भी नहीं दिया सर, किसी को 1 रुपया. वो उधर जो बस स्टैंड के पास हमारा 2 जन का हमारे ग्रुप का दुकान भी लगा था, उसने बुला के एटीओ वाले को बुला के और दुकान कड़वाया उसने. बोला तो उसने कड़ाया और उसने वीडियो भी बनाया, हम ऐसा सबके सामने बोल रहे हैं. उसने वीडियो भी बनाया. बाद में उसने बोला कि पूरा दुकान खोलो तुम. हम पूरा दुकान खोल दिया. सर हम बाहर का, तो हम क्या कर सकते हैं. बाद में वो खोल के हम लोग हमने दुकान बंद करके उसको रख दिया. बोला कि रहते एक दुकान नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन बंद कर दो. किसी का ऐसा मत, तेरे वजह से हमारे भी दुकान बंद हो जाएगा. कि हम तुम ऐसा धंधा बंद करो रे, तुम ये धंधा क्यों करता है कि तुमको भगाना पड़ता है हमको. हम बोला कि सर देखो हम 7 साल से इसको चला रहा है, हमको कोई अच्छा ये हम भी खाता है इसको, हमको ही प्रॉब्लम होना चाहिए. तुम बोलता है कि इसको प्रॉब्लम होता है उसको. हम वास्को में लगाया, नवेली में लगाया, मडगांव में लगाया, ओल्ड गोवा में भी लगा के आया अभी, और फिर उसके बाद ओल्ड गोवा के बाद फिर मडगांव में गया, हम लगा के आया. 15 दिन का था मडगांव में, वो करके आया. वैसा तो कुछ किधर भी प्रॉब्लम नहीं होता, इधर आता है हम तभी प्रॉब्लम करता है. अगले साल भी नहीं लगाने दिया हमको. अब ये साल आया, तुमने हमको पहले, हम सामान रखने के पहले बताना मांगता था कि नहीं लगेगा. हम दुकान रेडी कर दिया. अगली बार जब आप आएंगे तो आप एफडीए का सर्टिफिकेट ले लीजिए. एफडीए फूड एंड ड्रग्स का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है इसके लिए. वो लेके आप जो धंधा लगाना है उसका ये नहीं है, आपको एफडीए का सर्टिफिकेट बस लेना चाहिए धंधा लगाने से. ठीक है, क्या है ना सर, ऐसा एफडीआई का लाइसेंस मांगने के लिए ना, एफडीआई वाला बोलता है कि म्युनिसिपैलिटी से यूनिवर्सिटी आता है, वो हम आपको दे देंगे. वो अगर हम हमारा जो भी जितना भी हमको रिक्वेस्ट आएगा उसके हिसाब से हम वो आपका कितना स्टॉल है, कितना एरिया है, वो देख के हम आपको. तुमको चालू धंधे को कौन बोला? कोई भी नहीं बोला. और वो आया था, वो कौन है? कौन? तुम्हारे पास कौन आया था? हमारे पास एक आया था, हेल्थ ऑफिसर आया था, एक लेडीज थी और 2 जेंट्स थे. वो आए, वो हमको बोले कि हम हेल्थ वाले हैं. तो वो आके धड़ाधड़ दुकान में घुस गए और उन्होंने देखे कि ये क्या क्या बेचते हो. हम बोला हमको गोभी मंचूरियन बेचता. हम झूठ क्यों बोले कि हम नहीं बेचता. हम बोला हम गोभी मंचूरियन बेचता है. तो बोलता नहीं, गोभी मंचूरियन बंद कर दो. बोला ठीक है मैडम, हम गोभी मंचूरियन बंद कर देगा. हम भाजी पाव बेच सकता है क्या? तो बोले हाँ भाजी पाव तो बेच सकता है. उनने इतना बोल के गए, भाजी पाव, बटाटा टेस्टर, स्वीट कॉर्न और नींबू सोडा बेच सकते हो. फिर उसके बाद थोड़े देर के बाद उधर से मंदिर से एक आदमी उसको लेके आया साथ में फिर से. फिर उन्होंने क्या बोलता, नहीं तुम दुकान ही बंद करो. तो हम बोला मैडम अभी दुकान लगा दिया है और बंद कैसा करेगा,
अभी हम भी इतना दूर से आता है इधर, भाड़ा लगता है हमारा, हमको माल मटेरियल लगता है इधर, खरीदना पड़ता है, सब कुछ इधर ही खरीदना पड़ता है। और हम खरीद लिया है मैडम, और खरीदने के बाद इसको तो उड़ाएगा तो नहीं। या तो तुम बोलो तो हम भाजी पाव या बटाटा टेस्टर तो कुछ तो चालू करने दो, हमारा भाड़ा तो निकलने दो। तो बोलता कि तुम हम दादागिरी नहीं करने का, तुम बंद करो। हम बोला ठीक है मैडम, हम बंद करेगा। फिर मतलब 11 बजे के बाद हमने अपने रिस्क पे हम चालू किया था। फिर उसके बाद कोई भी नहीं आया। एक आदमी आया था, वीडियो काढ़ के लेके गया, कौन है वो? वो मालूम नहीं कौन है। ये आदमी था। हाँ यही आदमी था, हाँ वो यही आदमी था। वो चालू किया था। वो चालू किया। कितने बजे गया? हम लोग 11 साढ़े 11 बजे चालू किया। और यहाँ किसने म्यूनसिपैलिटी से किसी ने पैसा लिया था आपसे? नहीं कोई नहीं लिया, किसने पैसा लिया था? कोई पैसा नहीं। नहीं, आपने किसी को बोला है ना किसका? हमने नहीं बोला। किसी को पेपर में आया है आज? नहीं सर, हम लोग नहीं बोला। हम लोग नहीं बोला। किसी ने नहीं लिया था? नहीं कोई नहीं। या और कोई किसी ने लिया था? नहीं। साहेब कौन साहेब? किसी ने कौन साहेब बोला था ना? कोई साहब नहीं आया था। नहीं, किसी ने एक आदमी ने न्यूज में दिया है देखो। आम्ही तू तसे सांग न्ही, कोणते खबर ना म्हणा आपल्याला, पण म्युन्सिपालिटीकडे तू बोट टाकेला, म्युन्सिपालिटी मला सांगता पडले न्ही कोण आता, तो सगळे पत्रकार बी आले हा तेच रे, ते कोण ते त्यांना विचारया न्ही, आशा उभे ते तेच रे, त्यांना विचारया न्ही, यो मरे असो बस सगळे रावले तुका हांव नको बाबा, आम्ही उभे रावले ना, कितले सगळे आसा हांव म्हज्या कॅबिनान आसा, हांव आसा ना, मीडिया आसा आणि ते हे आसा मासो यो मीडिया कोण आहे? मीडिया पुढे तुका एक्टिंग करता रे कोण? आम्ही रावले न्हू सगळे, मीडिया आसा हांव नाल्यार तू येवना म्हणून म्हाका बरोवन क्लोज करचे पडटले, तू येना जाल्यार तू येना म्हणून बरोवन म्हाका क्लोज करचे पडटले, सगळे तुका रावले आमी मातसो यो मरे हा यो मरे, मीडिया फुडें येवपाक तुका कितें आसा? येना बरं, आम्ही तुका एक हे धाडटा यो म्हणून रिक्वेस्ट धाडटा म्युन्सिपालिटी नेता न्ही, आमी रावले मीडिया आसा, मंचुरियन आसा, सगळे आसा सगळें आसा न्ही, मीडिया आसा हांगा, हे आसा हांगा क्लियर करया आनी कोण आसा ताका सस्पेंड करया न्ही म्हणून रावलो हांवें, तुज्या खातीर रावले पळय, सगळे रावले आमी ना कंप्लेन आम्ही सस्पेंड करता न्ही, आमी एक्शन घेता पळय, आमी रेडी, मीडिया आसा तुमच्या फुडें सगळे मीडिया आसा, मागीर हे आसा मंचुरियन कोण आसले तांकां उखलून हाडले आमी, आतां फक्त तुजो एक स्टेटमेंट घेवपाक रावलो हांव, बेगीन मातसो यो हा, आमकां मातशें कॉपरेट कर इन्व्हेस्टिगेशनान, कितें आमकां मातशें कॉपरेशन कर मरे, कोण आसा तेजेर एक्शन घेवं जाय न्ही आमकां, तूं कॉपरेट करना जाल्यार कशें जातलें? सर्वप्रथम कशें आसा, एक कोबी मंचुरियन आसा हे हानिकारक आसा आणि जास्त करून भुरगे खाता ते, हांवें खूबदां पळयलां की आवय बापाय कडेन भुरगे हट्ट करता, तांकां दिसता की चव जी आसा टेस्ट बरी दिसता म्हणून ते भुरगे खावपाचे हट्ट करता, आणि ते भुरग्या खातीर म्हाका अशें दिसलें की हे जे कोबी मंचुरियन आसा हेका FD वाल्यान बॅन हाडलेलें आसा, आनी ऑलरेडी जे FD आसा जे ऑफिसर आसा ते 4-5 जाण ऑलरेडी भोंवताले आनी तांकां समजून सांगताले, वल्यान तांकां पेपरान बरोवन सुद्दां दिताले, जेन्ना हांव तांकां वचून मेळ्ळो FD वाल्यांक, अशें कितें रे बाबा अशें काय चल्लां, तो म्हणालो ना आमी तांकां चालू करून दिवचे ना, तरी पूण हे नगरपालिकेन लक्ष घालपाचें, आनी स्वता शैलेश शेनाय म्हणून आसा ऑफिसर, तेणे सांगलें की आपूण ऑलरेडी जो नगराध्यक्ष आसा हेंच्या कडेन उलयल्लो आसा कळ्ळें, आनी त्या नगराध्यक्षान सांगलेलें आसा आपल्याक की आपूण लक्ष घालतलो, की आपूण सबंद रातभर रावंक शकना न्ही अशें ते म्हणटाले FD वाले, आनी हेज्या नंतर की तांकां लक्षान येयलें का कोणी सांगलें तें खबर ना की जो एक मनीस आसा तो तुमकां बंद करूं सोदता FDAचे, आनी ते सगळे म्हाज्या फाटल्यान येयले, कारण आमकां वाटेर म्हाका ते मेळ्ळे, हांव जेन्ना मार्केटान वता आसतना परत बोड्ड्या मेळ्ळे म्हाका, त्या बोड्ड्याक तेंच्यांनी सांगलें अशें, साहब जी जरा हमारा धंधा चालू करने दे दो ना, आपको कुछ चाय पानी कुछ हम दे सकते हैं, क्योंकि साहब लोग भी लेके गया मेरे 20,000, इसलिए हम चालू करने का मैं अलाउड है, लेकिन आपका ऑर्डर चाहिए,
चालू करने के लिए। मैं बोला ऐसा मत बोलो कि बहुत बड़ा काम कर रहे तुम, और ये जो है ना तुम्हारा आइटम बच्चा खा रहा है, इसलिए तुम ये बंद करो, क्योंकि हर जगह को आप लोग जाता है वहाँ पे आपको बंद करने का पंचायत रहने दो, बाकी गवर्नमेंट रहने दो, वो अलाउड नहीं आप लोगों को। मैं गवर्नमेंट का मान लेता ना, इसलिए आप लोग बंद करो ना, दूसरा धंधा चालू करो ना। नहीं ना, आपको भी आपको दे सकते हैं, आप बोलो कितना चाहे। मैं बोला, मैं वो पैर भी पड़ने लगा, मैं बोला आपको भी पैर पड़ता हूँ, ये बंद मत करो, कि मेरे को भी मालूम है आप धंधा का कैसा, अभी धंधे करने का बहुत मुश्किल है, इसलिए आप ये धंदा बंद करो असे त्यांना आम्ही सांगले त्यांना आम्ही। आणि त्याच्यानंतर त्याच्या पहिली ते मार्केट इन्स्पेक्टर असा गजानन परवार तो भोवतालो हांगासर, आणि तो म्हणटालो ना आम्ही बंद करता कळ्ळें न्ही। आणि त्यांनी तरी त्यांच्या बंद सांगूना। तशें हांवें चीफ ऑफिसर हांवें सबंद दीसभर तांकां मॅसेज धाडटालो, व्हॉट्सअप करतालो, सगळे फोटो बी तेंचे आसा की रस्त्यारूच तेंच्यांनी घातलेले आसा। परत हांवें ट्रॅफिक सेला कडेन उलयलो, PI कडेन, तसोच आमचो पोलीस इन्स्पेक्टर आसा ताजे कडेन उलयलो, कारण सगळ्यां कडेन हांवें फॉलोअप घेतलेले। सर्वप्रथम हांवें देवस्थानच्या प्रशांत हिंदे म्हणून आसा ताजे कडेन उलयलो, तेंचे कडेन सांगलें की आमी अलाउड करचे ना म्हणून। अशें आसतना कोण ताका कोणाचो आशिर्वाद आसा की म्हाका जाल्यार दिसता हे नगरपालिकेचे मंडळ आसा त्यांचो आशिर्वादान हे चाललेले आसा की म्हणून हे चालले, त्यांच्या लक्ष घालूकच ना न्ही। माझे इतलेच म्हणणे आहे सरकाराकडे, हेच्याकडे लक्ष दिवपा जाय, आणि संबंध गोव्यान जे इनलिगल जे चालले आसा ते तुरंत बंद जावपा जाय। एक खंय तरी गव्हर्मेंटान FD हांकां जबाबदारी दिली आसा, ते असं बरें काम करता, पण त्यांचे म्हणणे की बाकीचे आमकां मिशनरी साथ दिना। हांव सरकाराकडे आणि चड करून आमचे हेल्थ मिनिस्टर आसा त्यांचे कळकळी विनंती करता की हे जे रस्त्यार जे मेळटा ते कशे काय वापरता, तेल बिल एकदम भयानक वापरता, एकदम भयानक। तांकां पळयत जाल्यार ते सुद्धा एकदम विचित्र लोक असता, म्हणजे न्हायना बिना काय करना, आणि खंयसून येतात फक्त त्यांचे एकूच ध्यानान की आमकां पयसो मेळपाचो, की आमकां खबर आसा पयशे मेळपा ते कितें करूं शकना न्ही। म्हणून हांव इंट्रस्ट कितें घेतला की सरकारान दखल घेवपाक, भुरगे खाता ही भुरग्यांक हानिकारक आसा, त्या खातीर सरकारान दखल घेवन बेगीतल्या बेगीन हांची कारवाई करपाची, आणि असले जे आसा न्ही खंयच आसूंक जायना, संपूर्ण गोंयान आसूंक जायना। अश्यो खूब इल्लीगल एक्टिविटी आसा त्यो बी सरकार लक्ष घालपा जाय। नाही, हांव सदांच आमचो चीफ ऑफिसर आसा सचिन देसाय तांकां फॉलोअप करता, म्हणजे व्हॉट्सअप करता, मॅसेज करता, आनी जे कितें आसा तांकां धाडटा तांकां। कारण हांव कित्याक टाळटा, कित्याक म्युन्सिपालिटी वचपाक, हे कावन्सिलर थोडे जे आसा ते मारहाण करपाची परिस्थिती आसा, की तेजो हांव स्वता बळी पडलेलो आसा, म्हाका सुद्दां अटॅक केल्लो आसा। माझी आमदार नरेश सावळो आसा ताका सुद्दां ते मारपाक गेले, हे लोक गेल्लेले गेले 4-5 वर्सां पयलीं न्याया समोरच अशेंच कृत्य जाल्ले तेंचे, म्हणून हांव तर सर म्युन्सिपालिटी वचपाक टाळटा। म्हणून हांव आमचो चीफ ऑफिसर आसा सचिन देसाय तांकां हांव व्हॉट्सअप आनी हे करता। म्हणजे तेच्या नंतर म्हाका तेंचे आयज जेन्ना आमचे गोमंतक आणि तरुण भारत जेन्ना पेपरार जेन्ना बातमी आयली तेन्ना आयज सकाळी म्हाका एक 9:30 वरांचेर आमचे चीफ ऑफिसर सचिन देसाय यांनी फोन केलो की हरमलकर तू पोलिसीन येता काय म्हणून। हांव म्हणलें येता, कित्याक काय विचारलें, ते म्हणपा लागले की आपूण तेची कंप्लेंट करतलो, हे कोणी आरोप केल्या जे पैसे घेतल्या 20,000 अशें म्हणून, तेची हांव कंप्लेंट ओके म्हटलं, हांव येता म्हटलें। त्याच्यानंतर हांवें परत तांकां फोन केलो, साहेब तुम्ही कंप्लेंट केली का म्हणून। ना, आमी 2:30 समोर येतलो, आपूण सद्या पणजे आसा, आपण वयल्यान कंप्लेंट करता, वयल्यान खंयचे आपण पणजे आसा म्हणून पणजेन कंप्लेंट करता। आपूण जेन्ना 2:30 येतलो तेन्ना आमी तूं ऑफिसान यो, हांव म्हणलें ऑफिसान कितें, आमी डायरेक्ट पोलिसान या न्ही, पोलीस कंप्लेंट करूया न्ही। हे संदर्भात हांवें आमचे पोलीस इन्स्पेक्टर PI आसा त्यांच्या कडेन स्वता फोनाचेर उलयल्लो आसा, आमी 2:30 येतले म्हणून। आता कारवाई यांच्यानी करपाची। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.